ताजे उपरांत हांव फर्स्ट स्टँडर्ड आतां हांगासर हांव सेंट एलोयशियस इस्कॉलांत शिकून आसा. सो आमच्या घरा म्हजी मम्मी डाडा आनी म्हजो धाकटो भाव आसा. मम्मी प्रीती लोबो म्हणून हायस्कूल टिचर, डाडा इग्नेशियस डिसोजा बिझनेसमॅन आनी भाव रचित डिसोजा म्हणून तो 10th स्टँडर्डान शिकून आसा एलोयशियसांत. हांव म्हणजे भुरगेपणाच्यान सांगितलें जाल्यार दुसऱ्या भुरग्यां बरेत मस्त पोखरी जावन आसलो, हायपर एक्टिव्ह जावन आसलो. तशें म्हज्या मम्मीन म्हाका मस्त क्लासींक बरें घाल्लें, अबॅकस, म्युजीक, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल तशें त्या बरें मस्त क्लासींक घाल्लें. सो ताणी म्हजी एनर्जी पुरा डिवायड जावन वचून आसली. सो अशें सांगीत म्हज्या बाळपणा. ओके, तर तुका पोखरी म्हूण कळना तूं पळयतना, पोखरी आसलो तो न्ही गे. बरें, तुका घरच्यांनी तुका मस्त सपोर्ट केलो, तुका मुखार हाडूंक प्रयत्न केला. कुटुंबाचो वांटो आमच्या जिवितांत मस्त आसा वय. पूण तुका कितें पुरा अभिरूच आसली, इंट्रस्ट म्हणटा आमी, कितें पुरा अभिरूच तुका आसली? म्हाका इंट्रस्ट अशें सांगचें जाल्यार म्हाका मस्त एक मस्त वायड आसा म्हणजे फील्ड. ल्हानपणांतल्यान म्युजिकान म्हाका मस्त आसक्त आसली. म्युजीक आयकूनचें या नव्या आयकल्लें पदां खेळची, प्ले करची. आनी ताजे उपरांत म्हाका स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसलें. हांव एथलेटिक्सान आसलो, स्प्रिंटर जावन आसलो. सो तातूंत हांव नॅशनल लेवल गेल्लो. आनी ताजे उपरांत आतां सांगचें जाल्यार ट्रॅव्हलिंग म्हणजे एक मेन हॉबी. हांव ट्रॅव्हल करता मस्त आनी ऑफ रोड करता. सो ऑफ रोड थोड्या जाणांक गोत्ता आसचें ना. सो ऑफ रोड बेसिकली इट्स कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम वॉट यू ड्रायव्ह ऑन रोड. जावं दी पोंडांत व्हडल्या व्हडल्या पोंडांनी तुजें व्हेकल क्लियर करचें, या रिवर क्रॉसींग, या हिल क्लायंब आसचें, अनलायक युजुअल रोड कंडिशन्स. आनी पुरा गाडयांक वचोंक जायनातले कडेन वचचें. सो हे एक बरें एडवेंचरस स्पोर्ट. सो हातूंत म्हाका इंट्रस्ट आसा आतां. तूं तर एक मल्टी टॅलेंटेड भुरगो म्हणून म्हाका बगता. बरें, आतां इतलें पुरा तुजे कडेन भितर तुज्या इतली एनर्जी आनी इतलो इंट्रस्ट तुका आसलें, आनी ह्या एनर्जीक, ह्या इंट्रस्टाक तुज्या वडिलांन तावन कुटुंबांत तुका कसो पाठिंबो मेळ्ळो तें सांगयात की? खंडीत ना. हांव आतां तुमकां पयलें सांगल्या बरी, ल्हानपणांतल्यान म्युजिकान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसलें. सो म्हज्या मम्मीन म्हाका म्युजीक क्लासीक घाल्लें. म्हणजे बेसीक म्युजीक क्लास, बेसीक ट्रेनिंग कविता मॅम म्हणून आसा, तिजे कडेन केल्लें. ताजे उपरांत एडवान्स लेवल हांव कार्मेलिटा मॅम, अनिल फर्नांडीस सर आनी माटे सर हांचे कडेन हांवें ट्रेनिंगाक गेलें. ल्हानपणांत स्टार्ट करतना म्युजीक म्हाका नोट्स पळोवन खेळचें म्हणल्यार व्हडना हांव खेळटलो. ताजे उपरांत थियरी म्हूण स्टार्ट करतना म्हाका मस्त किरी जावन आसलें. सो हांव पाटी करतलो थियरी क्लासीक बरो वचोंक म्युजिकाच्यो. ताजे उपरांत म्हज्या मम्मीन कशें म्हणी करून म्हाका कन्विन्स करून कशें करून धाडलें क्लासीक. सो 1-2 वर्स कशें करून रोडून बरो येतलो स्टार्टिंगार. ताजे उपरांत म्हाका एक पटी ते पिकअप केल्या उपरांत म्युजीक कशें करचें, ताजे उपरांत म्हाका मस्त हेल्प जालें. हांव नवीन रिलीज जाल्ल्या पदांक आयकून प्ले करतलो. आनी तशें ताजे उपरांत म्हाका 2nd-3rd स्टँडर्डांत म्हाका मस्त चान्सीस मेळ्ळे स्कूल डेक प्ले करचें, आयकून प्ले करचें तशें. सो मम्मीन म्हाका मस्त हेल्प केला म्युजिका विशयांत. आनी ताजे उपरांत NCC विशयांत हांवें तुमकां सांगिल्लें आसलें. म्हजो डाडा एक NCC Cadet जावन आसलो. सो ताज्या डाडान म्हाका मस्त NCC विशयान मस्त म्हाका सांगलें कशें बरें आसता NCCन, काय एक्टिविटीज आसतात. आनी तो सेत रिपब्लीक डे कॅम्प गेल्लो. सो हांव 9th स्टँडर्डांत आसतना NCCक जॉयन जालो. म्हज्या डाडान सपोर्ट करून NCCक जॉयन जालो. ताजे उपरांत आमकां रिपब्लीक डे कॅम्प, ह्या विशयान आमकां कॅम्पा विशयान एक्चुली कांय गुर्तू नासलें. कॅम्पाक जॉयन आमकां आमचो सुनील सर म्हणून आसा, ताणें आमकां कॅम्पाक धाडलेलें. सो ते कॅम्पांत एक पटी अशें इन्सिडेंट जालें की दिल्ली गेल्ल्या उपरांत आफ्टर 3 months सिलेक्शन जावन दिल्ली गेल्ल्या उपरांत आमकां म्युजिकाचें एक सिलेक्शन आसलें दिल्लींत. सो तें म्हाका गुर्तू नासलें की दिल्लींत अशें सिलेक्शन आसा म्हणून. हांवें त्या दिल्लीक येताना खाली केल्लें म्हजो कीबोर्ड, हांव आतां कीबोर्डिस्ट, सो म्हजो कीबोर्ड व्हरोन येतलो. थंय कालें जालें म्हणल्यार एक दीस दिल्ली वचून 2nd वीकान कोणा सिलेक्शन आसलें. सिलेक्शन जाल्ल्या उपरांत हांव म्हज्या सिलेक्शना वेळार म्हजो फ्रेंडाचो कीबोर्ड यूज केला. फ्रेंडाचो कीबोर्ड यूज करून सिलेक्ट जालो थंय सेंट्रल कल्चरल टीम म्हणून आसा दिल्लीन. सो ताजे उपरांत ताजे व्हेरी नेक्स्ट 3-4 दिसांनी कोणा आमकां एक युनीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, ती राष्ट्रपती भवनांत म्हाका परफॉर्म करूंक. थंयसरलो आमचो प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जावन आसलो. ते म्हाका प्ले करूंक म्हजो ओन कीबोर्ड नासलो. सो त्या वेळार हांवें म्हज्या डॅडाक कॉल करून सांगलें म्हाका 2 दिसांनी म्हाका कीबोर्डाची गरज आसा, कित्याक दुसऱ्यांच्या कीबोर्डान म्हाका सोमा प्ले करूंक जायना म्हणून. सो त्या वेळार डॅडान अशें केलें की मँगलोर तावन एकाच दिसान म्हजो कीबोर्ड पॅक करून फ्लायटार हाडून म्हाका दिल्ली दिल्ली आर्मी कॅन्टोनमेंट एरियाक
हाडून दिल्लो. सो आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट मुमेंट. सो डॅडान सयत म्हाका मस्त सपोर्ट केला ह्या विशयांत. एक भारी विशेष गणित निगी तुका त्या एक मस्त खंत या भिरांत एक असतले निगे टेम्पटेशन ते प्रकारे असत तुका बे असत. ओके आता तर हायस्कुला म्हणसर एज जाल्यार तुजो डॅडी तुका एनसीसींत आसलो म्हणून सांगलें तुवें. हायस्कुलांत प्रायमरीत तूं प्रिपेर जावन आसलोय न्हय. सकड भुरग्यांक ह्या अवकाश मेळनात या साले संद्रापी आसानात पूण तुका तें पुरो फाव जाला. यू आर अ लकी पर्सन रायट. ओके आता मम्मी तावन तुका म्युजिकाक जावंक पुरो उरलो सपोर्ट जावंक पुरो डॅडी तावन एनसीसीक जावंक पुरो आनी त्या प्रकार तुवें बरें साधन केलें न्ही. आता हायस्कुलांत तितकेशें तुवें एक वाडून आयलें प्रायमरीतान तूं व्हड जावन हायस्कुलाक आयलें न्हय. त्या दाडाचें जिवन तुजें कशें आशिल्लें एथलेटिक्स वय पत्यता तूं धांवतलोय तें पळयलां हांवें खुद्द हांवें पळयलां. ओके हायस्कुलांतलें लायफ म्हाका तितकेशें सांगी. येस मॅम. हायस्कुलान सांगचें जाल्यार हांव फर्स्ट ऑफ ऑल 10th स्टँडर्डांत म्हाका SPL जावन म्हाका इलेक्ट जालो. सो स्टुडंट्सचो सपोर्ट आसून टिचरांचो सपोर्ट आसून हायस्कुलांत हांव प्रेसिडेंट जावन आसलो. आनी NCC सांगचें जाल्यार आमचो ANO फ्लायंग ऑफिसर सुनील लोबो ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला. ताणें म्हाका धाडलें NCC कॅम्पांक आनी दुसरे ऑफिसर्सांक म्हजे भशेन सांगचें इंट्रोड्यूस करचें. सो ते बरें मस्त काम ताणें केलां. आनी स्पोर्ट्सांचें सांगचें जाल्यार आमकां प्रवीण लोबो सर आसलो, अरुण सर आसलो, हरीश सर आनी नॉयल सर आसलो. सो हांणी सर म्हाका मस्त कोचांक म्हाका इंट्रोड्यूस करन म्हाका दुसऱ्या सरां कडेन धाडना. आनी म्हजो मेन एथलेटिक्स कोच जावन आसलो जॉन लोबो सर म्हणून रोजारियो स्कूल आसो. सो तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला. हायस्कुलांत फ्रेंड्स डेफिनेटली सच सांगी जाल्यार हायस्कूल वॉज द टायम विच आय एन्जॉयड द बेस्ट. हायेस्ट एन्जॉयमेंट आमी हायस्कुलांत केला काही दुसरे कडेन करून. ते जावन तुमी सर म्हणजे टिचर जावन आसले तुमी सर म्हाका शिकयला सोशल सायन्स आनी मस्त सब्जेक्ट तुमी करनासले. सो हायस्कुलान सांगचें जाल्यार तशें म्हणत. आनी 10थान जाल्यार आमी कॅम्पाक वेताना कॅम्पांतल्यान आयिल्ल्या उपरांत मस्त सपोर्ट केला टिचरांनी सब्जेक्ट वायज जावन दी शिकच्या विशयान जावन दी सिलेबस कवर करच्यान म्हाका डेफिनेटली मस्त हेल्प केला हायस्कुलान टिचरांनी. बरो विद्यार्थी जावन तूं आसलोय गत आसा म्हाका. तुका मस्त क्लासीस सुकताल्यो न्हय. मस्त क्लासीस सुकताल्यो जाल्यार तुज्या नोट्स आनी कंप्लीट करचे बरी करन तुका एक सपोर्ट करून तुका एक मुखार पावजे म्हणल्यार उद्देश सगळो आसलो तुज्या फाटल्यान मस्त जणांचो सपोर्ट आसलो न्ही. बरें तूं इतलें पुरा सपोर्ट कान घेवन तें मुखार पावलोय तुज्या इंट्रस्टांक आनी परत तुका हें मेळ्ळें सपोर्ट मेळ्ळो. तुज्या लायफ आसा तें एक अल्टिमेट एक एम म्हूण आसता न्ही एका मनशाच्या जिवितांत. आतां आमी शिकपी पुरा आमकां एक उद्देश आसता जिवितांत. तुजो एक कितें उद्देश काय आसा सांग. हय मॅम. म्हजो आतां हांवें सांगलां हांव कशें NCC कोर्सान तांचे मस्त लायफस्टायल पर मस्त पळयलां. आनी इवन पयल्यान हांवें तुमकां सांगलें म्हाका प्लेना विशयान मस्त इंट्रस्ट जावन आसलें. सो म्हाका पयल्यान म्हजो एक गोल आसा इंडियन एअरफोर्स पायलट जावंक. सो ह्या एक म्हजो गोल एकम्प्लीश करूंक हांव ट्राय करन आसा. NCCन म्हाका डेफिनेटली मस्त हेल्प मेळ्ळा ऑफिसर्स जावन इंटरॅक्ट करन तांचें लायफस्टायल कशें आसता आनी कशें बिहेवियर. सो त्या विशयान म्हाका मस्त तरबेती मेळ्ळ्या. तसं आतां ते उद्देश तुवें परिपूर्ण करीचे जाल्यार आतांची परिस्थिती तूं पळयताय. ओके आतां फाटल्या दिसांनी पुरो लॉकडावन जालें पुरो परिस्थिती जाली मस्त एज्युकेशनाक आमकां प्रॉब्लेम जालें शिकपाक आनी परत तुका समस्या जाले. आतां फुडें तुजें एक उद्देश तुवें जारी करचे खातीर कशें कितें शिकचें या कितें चॉयस करचें एज्युकेशन कशें शिकचें मुखार सरचें कितें तुजें प्लॅन आहा तांचें मुखलें. मुखार हांवें तें आतां म्हजें डिग्री कंप्लीट करन ताचे उपरांत हांवें एअरफोर्स एक्झाम्स बरोवंक हांवें चिंतल्यात प्रिपरेशन करन. सो एक्झाम्स क्लियर करन मागीर SSB म्हणून एक इंटरव्यू आसता तातूंत एक ऑलमोस्ट 1 विकाची इंटरव्यू तातूंत फिजिकल एक्टिविटीज आनी मेडिकल एग्जामिनेशन्स पण आसता. सो तें क्लियर केल्यार हांव म्हज्या एअरफोर्साक सिलेक्ट जावन येता. आतां पयलें तावन तूं NCCंत तुका मेळ्ळे सर्टिफिकेट आनी आसात न्ही ते उपकाराक पडटात. तर आतां आमचे विद्यार्थी शाळेंत NCCंत पुरा जॉयन जायचे न्ही जाल्ल्यांत कितें बरेंपण आसा कशें त्या तूं मुखार वचें त्या विशयान तूं तुजी इल्लीशी येदोळची जाणवाय इल्लीशी वांटून घे. खंडीत मॅम. हांवें दुसरे कडेन सांगलें आसा मोस्ट लोक चिंता की NCC म्हळ्यार मस्त खाली मार्च पास्ट ड्रील करनासचें वताक धांवचें मस्त जण तकली करून पडटात मोचू करून पडटात. सो ते बरें जावन आसता. मात सत तुमी एक्चुअली पळोवंक गेल्यार NCCंत इतले एक्टिविटीज आसात की मस्त जाणांक पळोवंक मेळनात. कितें म्हळ्यार मेजॉरिटी जण कॅम्प अटेंड करनात या तांकां मस्त एक्सपोजर मेळना NCCंत. सो हांव ऑलमोस्ट एक 95% म्हणत NCCचे एक्टिविटीज हांवें कंप्लीट केल्यात स्टार्टींग फ्रॉम ड्रील तुमकां इस्कॉलांत कॉलेजींत बरें पळोवंक मेळटा. ताचे उपरांत फायरींग आसलें आमकां फायरींग करूंक मेळना रियल फायर आर्म्स जाता.
ताजे उपरांत ओवरऑल डेव्हलपमेंट सांगचे जाल्यार आमकां नॅशनल लेवल दिल्ली गेल्ले येतला कॅम्पाक ऑल ओव्हर इंडिया मोस्ट कॅडेट्सांक बरो तांचे इंटरॅक्ट करूंक मेळ्ळें मोस्ट जाणांचे लायफस्टायल कशी आसता कशे खंयच्या कंडिशनांत तांणी जियेतात तशें बरो आनी आमकां इवन एक युनीक चान्स मेळ्ळे फ्लायिंगाचे हांव एअरफोर्साचो कॅडेट NCC सो म्हाका फ्लायिंगान चान्स मेळ्ळे सो असले बरो एक्टिविटीज आमकां मेळटा एक ऑर्डिनरी कोण कॅडेट जावन आसना तांकां डेफिनेटली हे बरे चान्सेस मेळनात सो हे बरे चान्सेस मेळटा तुमकां एक्चुअली मोटिवेट जातात ओके आमकां अशें करीत मुखार लायफस्टायल अशी आसा सो तुमी एक नॉन कॅडेट कंपेर केल्यार कॅडेट्साक ही इज ऑलरेडी लिव्ड हिज लायफ हाफ वे थ्रू तांणी मस्त एक्सपिरियन्स केला लायफान सो तुमकां ओवरऑल डेव्हलपमेंट डेफिनेटली हेल्प जाता तुमकां डिसिप्लिन जावन दी टायम सेन्स खंडीत जावन हेल्प जाता तुका हांगासर आमच्या लोकल अंतूत मस्त हें आसलें न्ही ट्रेनिंगाचे कॅम्पांनी पर आसलें न्ही गी हय मॅम आळवासांत आसलें गी आळवासांत तें पर आसलें ओके हांगासर आमच्या लोकलांत येण्यांच्या मंगळूरची या दक्षिण कन्नडा या कर्नाटकाची पुरा मेळटात ओके आतां तूं दिल्ली वेताना भारत देशाच्या पुरा राज्यांची रिप्रेझेंटेटिव्ह येतात ते न्ही गी ते दाडा तुका तांचे वांगडा तुजें कशें आसलें मिक्सअप तुका कशें भोगलें इट वॉज अ वंडरफुल मुवमेंट मॅम कितें म्हळ्यार आमी हांगा मंगळूर आसतना काल आमचे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स पळोवंक मेळटात आमी दिल्ली गेले जाल्यार तुमकां सांगलें बरी ऑल ओव्हर इंडियाचे कॅडेट्स तांकां तांचे वांगडा आमकां इंटरॅक्ट करूंक मेळ्ळें आतां म्हाका प्राउडली सांगत की म्हाका फ्रेंड्स काश्मीरांतय आसात कन्याकुमारींतय आसात ऑल ओव्हर इंडिया मध्य प्रदेश जावं खंय जावं ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे फ्रेंड्स आसात म्हणत कॅडेट्स कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे वांगडा इंटरॅक्ट केला तांचे वांगडा जेल्यो आमी आनी सांगीत जाल्यार ते कॅडेट्स कोण दिल्लीक येतात लायक दे आर द सिलेक्टेड वन्स आउट ऑफ देअर स्टेट सो आतां ऑल ओव्हर इंडिया अराउंड 14 lakhs की आय सपोज कॅडेट्स जाल्यार तांतले सिलेक्ट जावन बेस्ट कॅडेट्स ते येवचे अराउंड 1000 to 2000 कॅडेट्स तितलेच सो वी नो वी आर द बेस्ट आउट ऑफ द 14 lakh कॅडेट्स सो ऑल ओव्हर इंडिया इतले कॅडेट्स येतात आनी आमचे इंटरॅक्ट करूंक मेळटा इट्स अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स वय ते चान्स सगळ्यांक मेळना आतां आमच्या उरल्या भुरग्यांक पळय हांगाचे मात्र लोकल फ्रेंड्स मास्त आसतात तुका सगळ्या भारत देशाचे फ्रेंड्स तुका आसात म्हणटाना एक विशेष न्ही कितें गजाल तांचे वांगडा तुका तांची संस्कृती तांची भास खुशी तुका खुशाची गजाल ओके तो 2 फावटी गेलोय न्ही गी तूं 2 फावटी दिल्ली पावलोय आतां फुडें तसलें चान्स मेळटा की फुडें अशी येत गी फुडें म्हाका वचूंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हजें NCC मूख जालें म्हणजे सो एज NCC कॅडेट जावन म्हाका वचूंक जायना मात मुखार ऑफिसर इंडियन एअरफोर्स ऑफिसर जाल्यार ताकाय तातूंत चान्स आसात मॅम आतां रिपब्लीक डे तुमकां राजपथ गोत आसतलें राजपथार मार्च पास्ट आसता आनी एअर शोज पुरो आसतात सो एज एन ऑफिसर जावन से दिल्लीक वचूंक चान्स आसा मॅम बट हांव एज कॅडेट जावन गेल्लो 2016 आनी 2020 ह्या तुज्या बाळपणाचे हे विद्यार्थी जिवनाचे तुजे एक हे आसा न्ही संदर्भ ते तुज्या फुडल्या लायफान ते मेळाचे तुका तूं एक व्हडलो सोजर जावन गी या व्हडलो एक ऑफिसर जावन गी तुवें वसाजे आमकां आशा ती ते जाल्यार आमच्या देशाक आमच्या गांवाक सगळ्यांक आमकां तुज्या शिक्षकांक जावंक पुरो तुज्या फ्रेंड्सांक कुटुंबाक सगळ्यांक जावंक पुरो एक वर्ती ददस्काय वर्ती खुशी ती आमी आशा आशेवण आसा तें जावन शाक आनी सगळ्यांचे विशस तुका आसात जायत मू ओके आतां तूं इतले पुरा अचिव्हमेंट केलें आतां तुजे बरीच मस्त विद्यार्थी आसात न्ही विद्यार्थी आसात युवजन आसात दुसरी दुसरी स्वप्नां घेवन ते आसात तांकां एक तुवें कितें मेसेज दिवेत मेसेज दिवचे जाल्यार हांवें सबार कडेन इंटरव्यूजाक गेले जाल्यार हांवें हेच सांगचें जावन आसा इंग्लिशांत एक कोट आसा वेन आय डाय आय वॉन्ट डाय विथ मेमरीज नॉट विथ ड्रीम्स म्हणून सो हे हांवें एक्सप्लेन करून सांगचें जाल्यार तुमकां जिवितांत कालें करूंक आसात केन्ना तुमचे कडेन टायम आसा या एनर्जी आसा तुमी करचे कामां करून सोडात मुखार आमकां टायम आसा म्हणून आमी करनासतना मुखार रिग्रेट जावचें न्ही सो वेन यू हॅव द एनर्जी टायम एंड ऑल द रिसोर्स अराउंड यू एकम्प्लिश इट तुमकां काले गोल एकम्प्लिश करूंक आसा एकम्प्लिश करात ह्यात कोटाक लागून एक पद आसा अभिचीचें तातूंत एक लायन आसा ही सेड वन डे you'll leave this world behind, so live a life you will remember. So this words they mean a lot to me. So maka kale muni regret jaunche maka naka, so I always when I have to do something I do it. So he messaged a song asheta ma ani adding on to this soldiers want to ami interact kela ani amka tanje lifestyle ashan podong mella. So according to soldiers how ek tumka song asheta to all the people सोल्जराची या हर एकल्या मनशाची एक लिडराची कोण ती सॅक्रिफायस करता तांची आशा जावन आसता की टू द सिटिझन्स बी अ सिटिझन वर्थ डाईंग फॉर आय वूड लायक टू शेअर दॅट
हर एक सोल्जर तुमच्या खातीर सॅक्रिफायस करता तांचो जीव बॉर्डरार नॉट तांकां काही गरज ना की हांव ओके हांगा मर्डरर आसा हाज्या खातीर हांवें सॅक्रिफायस करचें या आनी कोण नाका जाल्यार कामाक घालचे नासा कम्युनल रायट्स जावन आसात रिलिजियस रायट्स पण जावन आसात रिसेंटली तुमी न्यूजान पळयलें जाल्यार रिसेंटली एवलांच जावन एक सोल्जर सरलो सो ताजी लास्ट मेसेज जावन आसा ह्याच विशयान डू नॉट फायट फॉर रिलिजियस थिंग्स आनी कळ्ळें बी पीसफूल म्हणून ताजी मेसेज जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ती बॉर्डरार तांची लायफ सॅक्रिफायस करन आसात आमच्या खातीर सो दिस इज वॉट आय वॉन्ट लायक टू शेअर मस्त बगणासो व्हडल्या बगणासो ल्हानसो झेर म्हणजे मुखार आसा म्हाका एक कितली दादोस काय बघता म्हळ्यार अशें आमी क्लासींत उलयल्ल्या की अशें भायर उलयल्ल्याच्या की हांगासर तुवें ती वांटून घेतली बगणां आसात पळय ती मस्त आवडटात भारी खुशी जाली म्हाका आतां असलें एक बगप तुजे कडेन आसा तूं एक व्हडलो व्यक्ती जायचे समाजांत ही पुरा बगणां ही पुरा आशा तुजो कितें जायचे एका उद्देश तुजो संपूर्ण जायचे आतां तूं खंयच्याय एका फिल्डाक वचयत तुवें आतां तुजे ड्रिम्स आसा तुवें सांगलें आमचे कडेन आतां तुवें खंयच्या फिल्डाक वचयत तुका सोजराचे फिल्ड गी या टेक्निकल फिल्ड गी या पायलट तशें गी तें सांगेत गी जायत मॅम आतां सांगल्या प्रमाणे म्हाका म्युजिकांत म्युजीक फिल्डांत आसा एथलेटिक्सान आसलो पयलें मात तें हांवें स्टॉप केला कित्याक म्हाका टायम मेळनासलो म्हणून ताजे उपरांत एनसीसी म्हणजे कंप्लीट जालो हांवें सांगल्या प्रमाणे तें म्हजो मेन गोल एअरफोर्साक जॉयन जावचो एअरफोर्स आतां वसरे जाल्यार तुमकां सांगल्या बरी दुसरे टायपाचे एग्जाम्स आसात CDS FCAT दुसरे टेक्निकल एंट्रीज पुरो आसात एज ऑफिसर जावन जॉयन जाय जाल्यार सो म्हाका त्या फिल्डान वचून इंट्रस्ट आसा एंड आय एम ट्रायंग फॉर इट थियरी मस्त शिकोवंक आसा ताका ऑल ओवर लायक ऑल रावंड सब्जेक्ट्स ताजे उपरांत फिजिकल डेव्हलपमेंट मेडिकल इश्यूज ते बरा आमी क्लियर करून completely prepare जावन आमी वचचें पडटा मॅम सो दॅट इज रिगार्डींग वॉट आय हॅव प्लॅन फॉर माय फ्युचर दुसऱ्यांक जाल्यार NCC आतां जॉयन जाल्यार दे हॅव एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल तांकां C सर्टिफिकेट म्हणून एक मेळटा सो C सर्टिफिकेटाची व्हॅल्यू काय म्हळ्यार C सर्टिफिकेट आल्यार एक स्पेशल एंट्री आसा C सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री म्हणून सो त्या एंट्रीक तुमी एप्लाय केल्यार न्ही तुमकां रिटन एग्जाम आसा मॅम सो उरल्या कॅडेट्सांक कोण बरो जॉयन जावंक तांकां रिटन एग्जाम आसता सो हे C सर्टिफिकेट आल्यार रिटन एग्जाम आसा ना डिरेक्टली इंटरव्यू वचत तशें आतां तूं आतां हायस्कुलांत हांव ते स्टडी करना येयलाय न्ही आतां डिग्रींत तें केदोळ म्हणसर तुमकां अशें शिकोवंक आसता म्हणजे विद्यार्थी बरें शिकोवंक कितलें तेंप आसता ताचे उपरांत तुमकां कशें खंयसर वचचें तें बेंगलोर वचचें गी मद्रास गी खंयसर तें कशें तें मुखार म्हाका आतां हांव कॉलेज एअरफोर्सान आमचो ANO फ्लायंग ऑफिसर ऑलविन्सर म्हणून आसा सो तांच्या अंडर आमी ट्रेनींग करन आसा तांणी आतां आमकां एअरफोर्स आतां सिलेक्ट जाल्यार एअरफोर्स अकॅडमी म्हणून आसा हैदराबाद एअरफोर्स अकॅडमी एअरफोर्साक गेल्यार तुमी थंय आसता तांकां ट्रेनींग तशेंच आर्मीक गेल्यार देहरादूनान आसा इंडियन मिलिटरी अकॅडमी म्हणून सो नेव्हीन तांकां दुसरे जागे आसात सिलेक्शन दुसऱ्या जाग्यांनी आसता एग्जाम्पल बँगलोर या हैदराबाद आनी दुसऱ्या जाग्यांनी ट्रेनींग आसता SSB म्हणून सॉरी सिलेक्शन आसता त्यो ह्या जाग्यांनी सिलेक्ट जाल्यार तुमकां डायरेक्टली काय म्हणटात लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन बरो मुगदून त्या अकॅडमीक वचूंक आसता सो आमकां जाल्यार ही सेम प्रोसिजर आमी एग्जाम आन्सर करून पुरा SSB आनी मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करून आमकां अकॅडमीक वचूंक आसता आतां हांव एअरफोर्स जाल्यार म्हाका हैदराबाद अकॅडमीक वचूंक आसता आतां तुजें म्युजिकांत इंट्रस्ट तुका म्युजिकांत तूं मुखार वेताय तर तें म्युजीक ताचें मिलिटरीचें बँड तें पर आसा पळय ताका कांय रिलेशन जाता गी आनी तूं आसा खंडीत मॅम आतां डिफेन्स फील्ड म्हळ्यार इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स तातूंत इट्स लायक अ होल न्यू वर्ल्ड तातूंत मस्त ऑल राउंडर आसात म्युजिशियन्स आसात ड्रायव्ह करचे मनीस आसात या फ्लायंग ऑब्वियसली पायलट्स आनी दुसऱ्या फिल्डाचे मस्त मनीस आसात कुकिंग जावन दी या मस्त फील्ड आसात सो म्युजिकान जाल्यार हातूंत म्युजिकान तुमी वचत जाल्यार एअरफोर्स बँड आसा आर्मी बँड नेव्ही बँड सो बँड म्हणून सेपरेट आसा आनी इवन तुमी राजपथान पळयला आसतले डेली रिपब्लीक डे जावन आसतना मार्च करून आसतना फाटल्यान बँड आसता आर्मी बँड पोलीस बँड बरो मस्त आसा सो तातूंत तांकां स्कोप आसा म्युजिशियन्साक वय तुजें इंट्रस्ट म्युजिकाचें आनी एक सोजरा बरी ओके त्या पुरो तुजे कडेन आसा त्यो क्वॉलिटीज तुजे कडेन पुरो आसात आतां तुज्या भावाक काय इंट्रस्ट आसा काय घेता तो कशें तुजे कडेन भावाचें कशें रिलेशनशीप तुमचें भाव आसा मॅम केदाळे पुखरीपणा करून आमी आमचे मदें आसा तो सयत तो म्हजे बरी ना तो इल्लो दुसरोच आसा सो हांव जाल्यार इल्लोसो काम जावन इल्लें म्हूण
चिंता जावन आसूंक बरो मात तो म्हज्या ताजी पर्सनॅलिटी दुसरीच सो ही इज डिफरंट इन हिज ओन वे ही डजंट हॅव टू बी लायक मी ऑब्वियसली आय एम होपिंग फॉर द बेस्ट मॅम तो ताच्या काले जाय ताका मुखार कॅरियराक तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेन्स फील्ड लायक मी आय सपोज सो तो काले जाय तो करतलो मुखार वय आतां सेंट अलोशियस कॉलेजींत एक बरी आमचो संस्था तो त्या संस्थ्यांत जायते विद्यार्थी आसात न्ही गे आतां थंयसर एअरफोर्स आसा दुसरे नेव्ही आसा न्ही अशें मस्त विद्यार्थी हातूं सेरवतात अशें सक्कड इस्कलांनी सक्कड इतले सपोर्ट मेळटा तें पर आमकां सांगूंक जायना पूण तुका ह्या संस्थेंत हांव शिक्षकांत हांव वडिलांत हांव बरोच प्रोत्साहन लाभला आनी तुजे ते आमकां मस्त भरवंसो आसा कित्याक म्हळ्यार तुजे उद्देश बरे आसात त्या उद्देशांक लागून तुवें काडिल्ली मेहनत जायती आसा न्ही आतां ह्या मेहनतीन तुका येदोळ कितें तुवें साधन केलां पळय तातूंत तुका तृप्ती म्हणून बगता गी तृप्ती येदोळ केल्ल्याक बगता मॅम बट मुखार हेंत फिनिश हेंत एंड म्हणून डेफिनेटली न्ही तुमकां केदाळ आमी चिंता जालें म्हजें पुरो एकम्प्लीश करून जालें तेच आमचें मिस्टेक तेतलो आतां आमी फाटी पडचे सो येदोळ मिस केल्ले सदां आय एम हॅपी अबाउट इट मात मुखार आनी कितें अचीव करप आसा मॅम खंडीत ओके तुजे कडेन जायतीं स्वप्नां आसात तीं स्वप्नां जारी जावंक आमचे उल्हास आसात तुका आमची परबीं आसा तुका आमचो फाटिंबो आसा बरें कर न्हू तुवें आनीकय फुडें तुज्या जिवितांत यशस्वी जायचे बरें शिकचे बरें तुजे उद्देश कितें सफळ जायचे आतां आमच्या सर्व युवजनांक तुवें एक आदर्श म्हज्या प्रकार कितें म्हळ्यार म्हज्या मतींत तूं मस्त पयलें हांव तुका हांवें पळयलां जाल्ल्यान तुजें एक आदर्श तांकां गरज आसा तशें ह्या तुज्या उद्देशांत तुका सर्व बरें मागता बरें जावं दी तुजो फुडार नंदन जावं दी जें कितें तूं विंचताय तूं कितें जावंक आशेताय तें आमच्या आशिर्वादान वडिलांच्या आशिर्वादान सर्व आमच्या समुदाय आमचो गांव तुज्या संगता आसा तुवें आनीक अचीव करचें जायतें तुका अचिवमेंट्स जायचे तुजे जावन आनी असलो भरवंसो तुजे संगता आमी दवरून आमी वाट राखता ताचें एक कितें जायचें तसो फळ मेळचें ताची आमी वाट राखता बरो फुडार तुका आशेता सक्कड विद्यार्थींच्या युवजनांच्या आमच्या लोकांच्या मोगाच्यांच्या हर एकल्यांच्या नामान हांव तुका सर बरें मागता जायत आशेता देव बरें करूं जायत मो तुका बरें जावं दी नंदन फुडार तुका लागून दी थँक्यू मॅम येस